इलेक्शनाच्या टायमार बी येता पळय आनी आमी ते वयर कुचेले शेप्या तेवटे आनी हांगा बी येता तेन्ना ह्या टायमार तेन्ना हांगा तें बरें हें आसता शाळेक बी बरें हें करतात आनी जेन्ना आतां पळय पयल्या आमी सारकें हांगा सारकें क्लीन ना कांय ना सगळें डर्टी जालां आनी सगळें आनी आतां पयलीं तेन्ना इलेक्शन येयलें तेन्नाच ते हांगा हें बरें हें फोकस घालता शाळेंनी बी. आयज आमी हांगा शेळप्यां येयल्ले आसा दुलेर आनी आमचो दुर्दैव जो आसा तो दाखोवपाक तुमकां ही आमची जी शाळा आसा. हांव फक्त इतलेंच म्हाज्या परमेश्वराक मागता की परमेश्वरान केन्नाच गरीब भुरगे जे आसा ते गोंयान धाडचे न्हू. आतां तरी सद्या धाडूं नाका, कित्याक गोंयाची जी आमची सरकार जी आसा ते आमच्या ह्या भुरग्यां कडेन जे तुजे थंयसून येतात तुजो गिफ्ट म्हणून देव गरीब आनी गिरेस्त मदीं फरक करिना पूण मनीस करता आनी तेच दाखोवपा खातीर आयज आमी हांगा येयल्ले आसा. ह्या भुरग्यांक आयज इतकी गरमी जी जाता ह्या पत्र्याच्या शेडीन 1-1.5 वाजता तांकां सोडटा. ह्या पत्र्याच्या शेडीन गरम शेडीन तांकां 2 चिकी दिता. आयज ही जी ग्राउंड रियलिटी आसा 2 चिकी फक्त फूल डे मिड डे मील येना हांगा. 5 तारखेच्यान मिड डे मील बंद जाला. अप टू फूल एक डिस्टन्स खूब तेंप मेरेन मिड डे मील आसचो ना कित्याक तेंचे कडेन पयशे ना ते. तर हे दुर्दैव आमचो, हे मोठो दुर्दैव आमचो की हांगा ह्या पत्र्याच्या सकयल व्हेंटिलेशन सिस्टम ना. गरमी जी भितर भुरग्यांक जाता तो भुरगो म्हाका सांगतालो आपल्याक भूक लागता म्हणून, आपल्याक गरमी लागता म्हणून. आता हो भुरगो हेका खबर ना की हांगा हे जल्माक येयला ते हे दुर्दैव आमचे, हे दुर्दैव बॅड लक आमचो की हांगा केन्नाच जल्माक हाडूं नाका, केन्नाच हाडूं नाका हांगा जल्माक. कित्याक हांगा जेन्ना तो जल्माक येतलो तो त्रास घेवनूच मरतलो. तेजे काय बरें केन्ना जावचें ना कित्याक तेजेर कोणाचें लक्ष ना. तुम्ही एक काम करा, एक सजेशन दिता, विधानसभेचो एअर कंडिशनर बंद करा आणि सेशन जेन्ना घेता न्हू तेन्ना तुम्ही बंद करा प्लीज. माझी रिक्वेस्ट आसा, राग घेऊ नका. ते सांगता ते आणि हे भुरगे जे फील करता ते मातशें तुमकां थंय कळटले. तुमकां थंय च्या मेळची ना, तुमकां थंय पेट्रोल मेळचें ना, तुमकां थंय अलाउन्स मेळचें ना, तेन्ना तुमकां कळटले हे दुर्दैव कितें हेंचो. हांव तुमकां एक रिक्वेस्ट करता ती जी करूंक सोदता ते भुरग्यां खातीर ह्या गरमीन आमचे पोर्तुगीज काळासून आमी 2 महिने रेस्ट दिता कित्याक गरम आसा गोंय. काश्मीर न्हू, हरियाणा न्हू, उत्तराखंड न्हू, गोंय हे गोंय. I would like to thank Salman who has invited me here because yesterday I put a post out to all my friends as well as everyone on social media की सांगपा की तुमचे स्कूलान in your area कितें गव्हर्मेंट स्कूल बरे ना जाल्यार प्लीज सांग म्हणून and we will definitely come and check. आयज आमी शेल्पे म्हापसा कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा and to see that we've come here to this government school which is actually for primary. पूण अजून पासून स्कूल आसा तेंका कांय सर्क्युलर मेळोंक ना की प्रायमरी स्टुडंट्साक ब्रेक आसा. फ्रॉम 1st to the 7th of April तेंचे एग्जाम्स आशिल्ले आनी अजून पर्यंत तेंका स्कुला आसा. तेंका मिड डे मील मेळना, तेंका 2 चिकी मेळता. दे कम फ्रॉम 8 o'clock to 1:30 in the afternoon and आयज पर्यंत पासून तेंका 2 चिकी. सो तेंका मिड डे मील जे ऑफिशियल मील हा ते बंद केला. प्लस इफ यू चेक द क्लासरूम स्टेटस की इतले बॅड स्टेटीन आसा की तेंचे रुफिंग जे आसा, आय विल शो यू द व्हिडिओज. रुफिंग जे आसा ते GI शीट्स आसा आणि दे आर ऑन वुडन प्लँक्स, दे आर नॉट ऑन मेटल प्लँक्स आणि तेंका एक्झॉस्ट आसपाक जाय जेन्ना GI शीट्स आसा ते पासून आसा. सो बाय द टायम इट्स 12 o'clock and 1 o'clock तेंका इतली गरमी जाता. आता आमी क्लासीन आशिल्ले आमकां we know how hot it is inside. So this is one of the terrible things that's happening. आणि जेन्ना आमी भुरग्यांक विचारला की तुमकां गरमी जाता म्हणून तिणें सांगला हय आमकां जाता म्हणून. सो ही जी भुरगीं आसा जायती आमचे मायग्रंट्स फॅमिलीसान येता. सो तेंकां डायरेक्टली तेंकां मिड डे मील्स जाय. तेंकां इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज द मिड डे मील्स फॅसिलिटी इज बीन गिवन टू गव्हर्मेंट एडेड स्कूल्स. Why midday meals is not given to the children of government schools? It's a big concern and the timings don't match. They have not got a circular ki from first standard to 5th standard tenka like holidays asa.
So they work in a different schedule. Tenka till 15th of April, tenka schoolan येवपाक जाय, attend करपाक, and full day school. In spite of IMD issuing a yellow alert and saying that it's very hot in April, tenka काय provision na. Teachers garmin asa, burgi pasun garmin asa, and it is a very sad situation. Another very important thing that we notice is there's a telecom tower in the campus of the government aided school. Now if you check online and if you see whether is it permitted a telecom service in the radius of a school, it is definitely not permitted, and this is illegally built. So we do not know who has given this permission and who is taken, whether it's the education department or whether it's a local MLA that has taken this permission in the school campus, because this is very bad for the children because of the radiation that can affect the children. So kindly requesting you all to look into this, and the play area that is there of the children, that is the slides, the swings, has to be maintained, because children love parks, so that it's a recreation area for them during their breaks. And this is important, that there has to be a maintenance fund for anything that that the government provides. But if you see the paristhiti of this government school, it's very bad. So kindly requesting the government officials of education department, Mr. Lolekar, this is your school. The government is your school. I want you to come down and check the situation of the schools over here, because they are in pathetic condition.